लास्ट तुवें विचारला ते हे क्वेश्चनाची शेपडी म्हणल्यार वेदर वर्क्स फॉर परचेस ऑफ बायो टॉयलेट्स आर टेंडर्ड. ही सरकाराची योजना आसा बायो टॉयलेट्स दिवपाक. आमी सर्वे केला त्या प्रमाणे 70,000 सुमार लोकांक टॉयलेट्स ना आनी आमचे माननीय चीफ मिनिस्टर हितून पर्सनल इंट्रस्ट घेवन ओपन डेफिकेशन आसपाक जायना आमच्या गोंयान. ODF प्रोग्राम जो आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो आमी तो व्हडले प्रमाणान करून आख्खे गोंयान कोणाक टॉयलेट ना तांकां टॉयलेट दिवपाक सोदता. आतां ही जी योजना आसा आमी सर्वे केल्ली आसा, खूंय टॉयलेट आसा खूंय टॉयलेट ना. आतां फुडलो जो कारोबार आसा टेंडर करपाचे खुंयचे पार्टी दिवपाचे गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन ते एडवान्स स्टेज आसा ते पार्टी आयडेंटिफाय करून टेंडर करून हें काम चालू जावपा सारकें. आमचें मागीर इम्प्लिमेंटेशन आमकां येतलें. The tender will be floated by Goa Waste Management Corporation and there cannot be one contractor because total requirement is 60 not 70, it is 60,000. The figure which is now coming to final stage is around 60,000. 60,000 in 2-3 months cannot be supplied by one contractor. So there may be 7-8 contractors supplying the price will be same, the lowest. So basically toilet supply kartale tatun bhitar the scheme is being devised. So I think by 10th or 12th August tender binder सगळे जाल्ले आसतले. टॉयलेट घेवपाचे जे फॉर्मुलिटीज कितें आहाय त्यो मातशें सांगच्यो. पयले आमगे सुलाब टॉयलेट आसले आनी ते चडशे पेंडींग आसले मुणकाराले बाकरागे NOC मेळना जाय एका NOC जाय पडत जाले. हो बरो प्रश्न आसा. तुमी पळयला जायत्यो स्कीम आनी योजना लोकां पर्यंत पावयता तेन्ना पंचायती एक डिफिकल्टी येता. भाडकार आसा तो कसोय NOC दिना टॉयलेट बांदपा आसून दी वा इल्लें घर दोखून सारकें करपा. ही प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी आसा. हे म्युनिसिपल एरियानूय हे प्रॉब्लेम येता. आमी हे लक्षांत घेवनूच आमी निर्णय घेतलेलो आसा कायदो हाडपाक. ते बाबतीन आमी कायदो हाडटा बदलता सो दॅट इट डज नॉट बिकम इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम. ही स्कीम आमकां खऱ्यांनी लोकांक दिवपा जाय आनी ODF फ्री गोंय करून आमकां दाखोवपा जाय. NOCची गरज ना कारण 70% जे आसा भितरले पळय 60,000तले ते स्वताची जमीन आहा तांची. काही जाग्यार जमिनूच ना त्या जाग्यार कम्युनिटी टॉयलेट बांदतले आनी ज्या जाग्यार पळय मुणकारियल बी घर आसा ताका कायद्यानूच फरक करून टॉयलेटाक जो जागो आहा तो जागो डायरेक्ट बांदपाक मेळटले. NOCची आवश्यकता नासतली. वी आर अमेंडिंग द एक्ट अकॉर्डिंगली.